मुंगळा 16 एप्रिल 2024. मुखेल बोल. हांव जिविताचो उलो. नियाळ आधार. भाग्यवंत जुझेवाद हो भाग्यवंत दुसऱ्यांक जेजू दिवंक खूब वावुरलो. कित्याक ल्हानूच भुरगो आसतना ताणें दिसपट्टी मिसाचे पेटेन जेजू जिविताच्या उंड्याक शिवलो आनी भाग्यवंत जिवीत जिवंक वावुरलो. जेजू आमच्या जिविताचो खरो उलो आनी ताका आमी शिवून आमची काळजां आनी मनां नितळ दवरूंक जाय हें तो परगट्टालो. धर्मदूताच्या इतिहासांत आमी आयकता कशे तरेन शीस जेजूच्या जिवंतपणान गवाळकीक घेवन उड्ड्याचे मोणें वांटो घेताले आनी दुसऱ्यांक उत्तेजन आनी मिसांव दिवन फाटयताले. तुमी वेचे आनी बरी फळां उत्पन्न करची हे वरवीं दुसऱ्याची आत्मीक भूक मारची असल्या काळजान मनाक आवडेताले. जेजू आमकां सांगता, हांव जिविताचो उलो. ताचेशी येतात तांकां भूक लागची ना आनी ताचेर फावो दवरतात तांकां तान लागची ना. आनी जेजूशी येतात तांकां तो परो खायचो ना. आमचे जिवितांत आमी जेजू जिविताचो कुंडो म्हूण न्हंयस मिसाक वेता तेन्ना ताका शिवून पूण दर घडयेक आमी ताका अणभव करचें. आमी जेजू भाशेन जावन आनी ताका दुसऱ्यांक परगटून जेजूशी हाडून हें अदीक मोलाचें. तर पियेनासतना आनी मागण्यांतल्यान आमी दुसऱ्याची आत्मीक भूक मारून बापाचो आत्मो आमकां मांडुया. म्हजो थाराव. म्हज्या जिवितांत जेजूक अणभवून आनी दुसऱ्यांक जेजू दिवन उमेदीन वावुरतलें.